काणकोण तालुक्यात रस्त्याचेर गोरवां मरपाची मालिका चालूच आसा. आमी सलग हेचेर न्यूज करता, पूण प्रशासन आनी सरकार हेचे कडेन दुर्लक्ष कित्याक करता म्हणून हो एक मोठी प्रश्नचिन्ह आसा. आज फांतोडेर सकाळीं तापट माशे हांगा दोन गाडी आमने सामने येताल्यो. लायटीचेर तांकां एकामेकाक दिसनासतना ती गोरवां बसून आशिल्ली. दोनूय वटेच्यान तेणी गाडी त्या गोरवांचेर चडली आनी 11 गोरवांक मरण येयल्लें आसा. सरकार आज कोंडवाडा आनी गोशाळा म्हणून कोट्यांनी अनुदान दिवपाची सरकारान जाहीर केल्लें आसा. तरी पूण रस्त्यार गोरू मरतात. हेचेर सोल्युशन कितें हो काणकोणकारा खातीर मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. राती लगभग 3:30-4 हांगा रस्त्यार गोरू घडयला आसले आनीक म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे 2 गाडयो आमने सामने जाल्यो, दोनूय नुस्त्याच्यो गाडयो, आनी त्यो गाडी टोटल 11 गोरू उडोवन गेले. ती गोर न्हिदी आशिल्ली रस्त्यार, ती 11 गोरू उडोवन गेली आनी ते आमगे पेट्रोल पंपार काम करता तेणें पळयलें. आज जालें कितें, म्हाजी फक्त एक हें आसा, आमी नायट पेट्रोलिंगा म्हूण पुलिशेची गाडी दवरता. हांव प्रश्न करता, नायट पेट्रोलिंग कितें करता? तुमी फक्त हायवेचेर भोंवत रावता ते एक कडेन थांबता थंय न्हिदता. आज तुमकां खबर आसा स्पेसिफीक स्पॉट आसात. हो एक स्पॉट आसा, धापटा एक स्पॉट आसा, थंय मोलेमाकडे स्पॉट आसा. त्या जाग्यार तुमी येवन त्या गोरवां धांवडोवपाक तुमचे कडेन जाता कितें? सरकार जेन्ना हें तुमकां पेट्रोल दिता जाल्यार कित्याक लागून दिता गाडयांत बसून न्हिदपाक? जाल्यार हांव स्ट्रिक्टली हाचेर कारवाय करची मागता. कारण आतां आमच्या माजी सरपंचान एक पुलीस अधिकाऱ्याक फोन केलो. तो पुलीस अधिकारी म्हणपाक लागलो आज हे ज्यो नायट पेट्रोलिंग ज्यो आसा त्यो गाडी आसा त्यो आमच्या अंडर ना, त्यो DIGच्या अंडर आसा. तर DIGक हांव एक अपील करता, तुमी तांकां एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचें की रातीन येवन हे जे स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटाचेर तुमी येवन जाता ते भशेन गोरवां धांवडोवचें. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान प्रदेश